आदली गोयची शिक्षण मंत्री संगीता परबाचो पूत सचिन परबान संगीता परबाचो समाज सेवा करपाचो वारसो तसोच मुखार व्हरपाचें थारायलां. राजकारण कुशीक दवरून समाज सेवा मुखार व्हरपाचें थारायलां. कांय दीस फाटीं सचिन परबान केरी पेडणेच्या साईबाबाच्या देवळाक कदेलां दिल्यांत. त्याच्या मार्फत अरुणान विषय एक घेवन येयल्लो की साईबाबा ह्या देवूळ आसा आनी साईबाबा म्हटल्यार आमचे सगळे जे हिंदू आसत किंवा इतर सुद्धा आमी समाजाचे लोक आसत हिंदूपेक्षा सगळे साईबाबाक मानणारे आमी आसत आणि मनापासून सगळे आमच्या साईबाबा म्हणजे एक मनान वेगळाच आमचा एक मनान स्थान असता. जेव्हा तेंच्यांनी म्हाका सांगला की सचिन असा एक खुर्चेंचो विषय आसा, कार्यक्रम मोठे मोठे कार्यक्रम जातात, खुर्च्यांची कमतरता असता. तर त्यांनी सांगला की तेंच्यांनी सांगला म्हाका अरुणान म्हटलं की सचिन तुझी समज तिकीट समज जाली जाल्यार 40 खुर्चेरी. मी म्हटलं बघ म्हटलं अरुण बरा वावर करपाक लोकां खातीर वावर करपाक म्हाका तिकीट किंवा इलेक्शन किंवा राजकारण अजिबात लागना. खुर्चीचेर देवळाक जर साईबाबान जर म्हाका म्हाजे कडेन कित्याक ही मागणी मी म्हणटे बाबानच म्हाजे कडेन मागली आणि बाबाची मागणीक म्हाका राजकारण लागत ना. बाबाच्या मागणी मी तुरंत सांगला अरुणाक की तुमकां 40 खुर्चे पावले आणि 4-5 दिसाची कवर आयज ते खुर्चे आमी येयलो आणि आयज योगायोग आयज बेरेस्तार आरती असता, महाप्रसाद असता. सो ह्या खुर्च्यांच्या निमित्तान मी आमच्या केरी गांवच्या बांधव बरोबर आमचे सगळे साई भक्तांबरोबर आयज ह्या निमित्तान म्हाका महाप्रसादाचो योग येयल्लो आसा. देवळान जायते कार्यक्रम जातात. कार्यक्रमांक कदेलां भाड्याची हाडपाची पडटाली. ती गरज सचिन परबान पुराय केली म्हूण केरयेच्या लोकांनी उपकार मानल्यात. आज गेली अनेक वर्षा हे साई मंदिर एक बरे बरे कार्यक्रम ह्या मंदिरात जातात. ह्या मंदिराक बऱ्याचशा दात्यांनी योगदान दिल्लं आसा आणि त्याच बरोबर आता सचिन परब ह्या समाज कार्यकर्त्यान जे एक 40 खुर्च्यो ह्या देवस्थानाक प्रदान केले त्याबद्दल देवस्थान कमिटीच्या वतीने आणि या देवस्थानाच्या वतीने मी त्यांचे जाहीर आभार मानतो. कारण प्रत्येकाकडे पैसो असता पण दान दिवपाची ऐपत लागता आणि ती दान दिवपाची ऐपत माझ्या तरी दृष्टीने सचिनाकडे आसा. कारण अरुणान सांगल्याप्रमाणे ताबडतोब 4 दिसाच्या भितर त्यांनी खुर्च्या हाडून ह्या मठाच्या स्वाधीन केले. हे कौतुकास्पद त्याची गोष्ट आसा. सचिनान हे खुर्चे दान केले तर मी देवाकडे अशी प्रार्थना मागतोय की त्याची अशीच भरभराट जावची आणि त्या ईश्वर चरणी प्रार्थना करता त्याका पुढे वरान त्यांनी लोकांक असेच परत हे करपाची त्याचा बुद्धी जावची आणि बरा जावचा.